मोगाळ भावंदो भयणीनो म्हाका दिसता गेल्या त्या दिसाक जेन्ना एक सायकल रेस जाता त्या वेळार आमी तुमकां हें प्रॉमीस केलेलें की हें काम करून तुमकां दितलें म्हणून थोडो उशीर जालो दुबावना पूण हूंय ना हूंय म्हाका दिसता जेन्ना बाब पेटवीन म्हाका एवरी मंथ फॉलो अप करतालो आफ्टर फॉलोइंग अप एवरी मंथ we have passed this under the MLA-led scheme of about 24 lakhs. Now, this roofing will have a puff sheet. त्या लोकांक दिसतालें की पावसाचो आवाज जर ते एस्बेस्टोस शीटाचे चड कोणा बट जेन्ना हे पफ शीट घायल म्हणटरी वन इज विथ रिलेटिंग टू हीट इट विल हेल्प एंड सेकेंड इज द साऊंड प्रूफ. Secondly, I have requested the contractor as well. ते हिंगा बारीकशे पेंटिंगूय कोन सो रिफर्बिशमेंट जाल्यार इट वील लूक नायस एंड ही हॅज अग्रीड सो दॅट पेंटिंगाचें काम आमी वी वील डू इट. सेकेंड पार्ट जे हिंगा एक्सटेंशन आशिल्लें बिकॉज एट दॅट टायम सो आय हॅव आस्क्ड आय रिक्वेस्ट युअर प्रेसिडेंट टू हँड ओवर दी NOC अगेन टू मी सो वॉट स्ट्रक्चर नीड्स टू बी रिबिल्ड within the next 3-4 months. If you give it earlier, the better, because it was already तेजे एस्टिमेट जालो फंडा लागून सगळं जातालें बट नाव आय कॅन प्रोवायड द फंड सो दॅट एज वेल. आनी भायलें शीट कितें घालपा जाय कवर करप सो फायनली इफ देर इज अ टॉयलेटा ब्लॉक बी कितें रेनोवेट करपा जाल्यार वन टायम आय कॅन सेंड तें जानवी म्हणून शुभम ते खाल्ला माझे धाड यू give it to me one time and I think then it will look that people will want to come and do some sort of events here, possibly even if the stage and some if you want to change the fans also we have done the same. When I look at this एक आमच्या कोकोडच्या गावात मातीकोट्यान हिंगा एक हॉल recreational hall and for 98 lakhs we have renovated the entire hall. The work is supposed to start. हिंगा साइडी आमी एक फुटसाल ग्राउंडूय बांदला. There is a toilet block thing also. So for functions and parties to happen, I believe एक buffet set up करपाक बारीकसो जागो and टॉयलेटाची खूब गरज आहा and the stage also to be renovated because this was done right from your past president. I can see Bill Cardozo and सगळ्यांनी हें केल्लें. So हे first phase दोन second phaseूय आमी in the next 2-3 months we'll try to tender it before the code of the municipal election. भावंदो भयणीनो आज म्हाका तुमच्या वाठारान ऑल्सो 2.70 crore टेंडरिंग ऑफ ऑल द रोड वर्क्स एंड दीस वर्क ऑर्डर इज अबाउट टू बी इश्यूड. इज ऑलरेडी टेंडर्ड एंड दीस वर्क ऑर्डर वील बी इश्यूड सून. आनी हें जेन्ना केलें मुगेले प्रयत्न आहाय की क्रिसमसा फुडें हे आख्खे रस्ते पड उलो आहाय ते सगळे हॉटमिक्स जावपाक एक वाठारांनी एक गांवांनी. तिसरें जें हांवें उतर तुमकां दिल्लें GSIDC हॅज ऑलरेडी tendered the panchayat and the community hall for about almost close to 4 crores and this allotment also has been given to one party from Penjim I believe. And again we were trying, if the court doesn't court jari tor yella jalar possibly next week we will put a foundation for that panchayat as well. This was the need of the hour. उगडासा 2010 जेन्ना तुमच्या पंचायतीन आमी येताले त्या वेळार एक प्रयत्न जातालो या पंचायत घरान taking your people into confidence. It has been designed, keep looking at there are 3 floors I believe. One is for you all to have a there is no place possibly where you all can have a function. So nearby area also beautify करपाक आमी एक प्रयत्न केलेले. So हे community health center, community hall आणि पंचायत घर हेही already जरी तर code is delayed a little and we will try and put the foundation of that as well. Underground cabling also lightichoi 31 crores has already been tendered by the electricity department. That will resolve because thoda lokan distale ki te जावपा ना but it has been already been tendered. And Chandor and Girdoli are places where about I think about 38 transformers will be changed. Just yesterday or day before yesterday we inaugurated एक inauguration आमी केलें. थिंगा कुंकोलीम बागाच्या 70 सुमार transformer have been changed. So here in this particular part it is a project of 31 crores that has been tendered. After
आफ्टर अ गॅप ऑफ आय थिंक 8 months द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एकूच टेंडर काढा तो आमच्या मतदारसंघात काढा. सो हेय इलेक्ट्रिसिटी आनी रोड नेटवर्कींग खास करून तिसरें जे हे थोडेशे प्रोजेक्ट इफ यू ऑल गिव मी दी NOC म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी गुड क्लब दॅट यू हॅव. इतलीं वर्सां तुमी सोशल सर्वीस करता. द क्लब इज नोन, गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लब इज बीन नोन. अनदर वन पार्ट दॅट जेन्ना आमी उलयल्ले आनी ते म्हाका दिसता मुखेलमंत्री ऑल्सो अनाउन्स दॅट अ ग्रावंड इन गिरदोलीम स्पोर्ट्स क्लब. And the walk ground is a big project. The estimate is about more than 5 to 7 crores, and it is only pending because of the NOC again. Because Zo Lotlekar, he spoke to me that he wants to change some area and something like that. But म्हाका दिसता the next step that I will possibly take, because major जे लायटीचे पंचायतीचो रस्त्याचो हे प्रश्न आमी घेतलेले आहे. दुबाव ना, उशीर झाला, टाइम लागला, बट इट इज नॉट इझी इन दी ऑपोजिशन ऑल्सो. वी हॅव टेकन पारोडा पंचायत ऑल्सो टू बी रेनोवेशन न्यू पंचायत. हो डिमांड लोकांगे आसलो इतली वर्सां रायट फ्रॉम 2010 आय रिमेंबर. आनीक ह्याच पद्दतीन उदकाची पायपलायनूय वी हॅव टेंडर्ड अबाउट 2 tenders. Major area in Girdolim falls under that. Jay Utka pipeline was about 80-90 mm diameter is now going to be made about 250 mm. Done several places. So with this, the water networking will also improve. Maka Khatriya ki I believe no doubt within my tenure, all these things or whatever promises we promised to the people of Girdolim, to the people of Chandor, I am confident that I will be able to fulfill. त्याच पद्दतीन हो क्लब म्हाका दिसता क्लब चलोवपाक सोंपें न्हू. तुमी टोर्नामेंट कोताय, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोताय. Sudesh Bise is taken over from Petwin. So there are all faces who are capable of doing something towards the society. Several camps, blood donation, हे सगळें पट जाता. त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता any equipment also whatever you all need in the club. जिम इक्विपमेंट प्लस हे तुमगे हॉल सायडी बांदताय ते फावंडेशन म्हाका दिसता डेडी टायमार गेल्ले दिसता म्हाका. ते फाटल्यान मागीर बंद जाल्ले. हांव गेल्लो थिंग इन्स्पेक्शन. सो ऑल दीस इन वन द सेकेंड फेज वी वील टेक ओवर. सो दॅट आय बिलीव ऑलरेडी दी एस्टिमेट्स आर मेड. हे सगळे फॅन बी जरी तो चेंज करूं जाय. पेंटींग म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. लायटींग ऑल्सो इफ यू नीड टू चेंज वी वील मूव अनदर NOC. सो आय बिलीव हेजेर this structure will be used because the limited options आहे आमच्या गावात सारखे पार्टी करपाक आनी कितें करपाक. स्टेजीचेरूय जायती म्हाका दिसता इट इज बिल्ड पुर्वजागे ते टायम बट so whatever equipment, say some stage lights and something needs to be put. It is a beautiful, such a big area, itli old stage I am seeing after long stage पासून धाकले असता. So all these things we will consider. आणि ना so acoustic with that part we will take as the second part. So that I think will come in more than a crore. So that also I will try and sanction. But the NOC, and if we do it fast, I'll ask my office staff also to come in and make sure that this, so that we have a proper auditorium. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जात कितें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली. आतां जिल्ला इलेक्शन आहा. सादारण पयलें जेन्ना चिंत्ताले 2 सिटां चिंत्ताले, आतां 50 सिटां चिंतता पडटा. अलायन्स आहाय तेय प्रेशर घाताय, सगळे प्रेशर घाता. हांवें चिंतून आहलें की हांव विरोधी पक्ष नेतो जातलो. But now the way we are moving around, definitely I can see positive response, because I am not just speaking as your MLA, but whatever I have promised in my manifesto, I have gone much overboard. Not only in your village, but I'm confident की दुसरे विलेजीक आमी करपाचें जे आमगेलें एक हें आहा. अंडरग्राउंड केबलिंग एग्जाम्पल आमी म्हाकाजान केलें. आमी म्हाकाजान ग्रावंडाचे ऑलमोस्ट 3 crores वर्क ऑर्डर दिलेली आसा. दॅट आय थिंक इन 3 days आय एम लेईंग द फावंडेशन. तुका पड मदें शुभम म्हाकाजाना. सो वी आर हॅविंग स्टँड्स एंड एवरीथिंग. एंड माय ड्रीम इज ऑल्सो दॅट आफ्टर डिस्कसिंग विथ पेटवीन इन लेंथ
about Goa Football Association having a structure where they can come and that much income will come to the panchayat. So if we have one ground where the India team can come, where other people can practice, whether it has to be on artificial turf or how it has to be maintained. These are things that is work in progress, but we have got it already sanctioned from the Honorable Chief Minister. He has already sanctioned an amount of 5 crores. So it is only pending. SAG officials have seen, we are only waiting for the paperwork. I think about 20 days back, Lotlekar Baba Namka एक assurance दिले. So I think if we follow up on that and hand over that, because even the Paroda ground work is going to be estimated soon. So we should not be left back when ground आणि ground आल्याकूय is an asset to the panchayat. इतलो income येतलो शॉप येतलो. So रावता तुमगेलोय आदार आसतलो म्हणून आनी आमकां 2 उतरां दिवपाक बरो सोय केलो म्हणून सगळ्यांक काळजान तांती बरें. आमच्या मदीं आशिल्ले आमचे लोकी आनी आमचे कोंकणी मतदारसंघाचे आमदार बाब युरी आलेमांव तशेंच आमचे बिचोली पंचायतीचे सरपंच बाय सोनिया फेर्नांडीस तसोच आमचो पंच बाब फ्रँकी तसोच आमचो आदलो डेप्युटी सरपंच बाब ब्रायन रोलंड हांगा आशिल्ले आमचो आंतोनासियो आमचो सिनियर पयलींचो प्रेजिडेंटूय बी आनी आमकां क्लबाक खूब तो एडवायजूय दिता बरें कशें करप तें आनी हांगा आशिल्ले सगळे आमची कमिटी म्हणजे आमचो सेक्रेटरी बाब सुरेश कानोडकर तसोच ट्रेजरर डावीद आनी आमचो आदलो प्रेजिडेंट बाब पेटवीन फिजादू आनी सगळे हांगा आशिल्ले आमचे गांवचे भाव जे आज आमी ही वाट पळयतालीं की आमी हें हॉल जें आमचे क्लबाचें बॅडमिंटन खेळपाक जावं कोणा फंक्शनाक दिवपाक आमकां आमी फाटीं फुडें जाताले कारण पावसान म्हणजे जून ते सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत पावस जर पडलो जाल्यार आमकां हें कोणाक दिवपाक मेळनाशिल्लें आनी आमकां खूब त्रास जाताले आनी गांवांत कितें फंक्शन जालें जाल्यार गांवच्या लोकांक भायर वचपाक पडटालें सो आमी खूब प्रयत्न केलो जशें डाविनान सांगलें की आमी खूब प्रयत्न केलो फंड्स एकठांय करपाक पूण खूब कडेन आमकां डिफिकल्टी येवपाक लागली जेन्ना पेटविनालें टेन्युअर आशिल्लें एज अ प्रेजिडेंट मागीर हांव तेन्ना ट्रेजरर आशिल्लो मागीर तेन्ना पेटविनानूय खूब फॉलोअप करून खूब युरी बाबाक सांगून ताणें हें घडोवन हाडलें आनी आमकां युरी बाबान एमएलए लॅड फंडांतल्यान हें सगळें आमकां करून दिलां आनी हांव हांगा युरी बाबाक हांव वेलकम करता आमच्या गिरदोली क्लबाक तशेंच तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी हांव आस बाळगितां की आमची आनी फुडें कामां आसा गिरदोली क्लबाची जें ब्युटिफिकेशन जावं भायलो वरंडा पॅक शेड घालपाचें जावं जिमाचें जावं अशीं आमची खूब कामां आसा जीं कामां आमी आमचे परेन करपाक ट्राय करतले हांव अशें समजता की आमचे एमएलए बाब युरी आमकां फुडल्याय कामाक आमकां आदार करतले आमकां फूल ताजेर विश्वास आसा इतलेंच सांगता आनी हांव देव बरें